नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमचं येवकार. आम्ही म्हणिल्ले जसो जसो माय तापतलो तशें तशें गोंयचें राजकारणय तापतलें आनीक आतां तें खरें जावपाक लागलां. जशी माय सोंपून जून लागलो पूण आतां खऱ्या अर्थान गोंयचें राजकारण तापपाक लागलां आनी साश्टी म्हणटा तो सारको म्हाका दिसता ह्या राजकारणाचो एक बॉयलिंग पॉयंट जाल्लो आसा. आनी जेन्ना गिरीश चोडणकार हांकां काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमले तेन्ना ह्या राजकारणान आनिकूय वेगळो एक वळण घेतिल्लें आसा आनीक तातूंत भितर गिरीश अध्यक्ष आसचो काय नासचो हाजेर सद्याक चर्चा चालू आसा. दुसरें म्हणटा तें काँग्रेस धोरणां कितें काँग्रेसीन आपल्या तिकेटीत आसतना ते पयशे घेतात असो आरोप जावपाक लागला आनी हो आरोप करपी आहा ते आमचे आदले मंत्री आदले आमदार मिकी बाब पाशेको हे आनीक ताका लागून ह्या हाजेर क्लॅरिटी घेवपा खातीर आनी एकंदरच मिकीक ह्या इलेक्शनाचे विशीं किंवा काँग्रेसी विशीं कितें दिसता हें जाणून घेवपा खातीर आमी हांगा आज मिकीकच आपयला. मिकी येवकार तुका. मिकी एक सांग तूं सामको तुका सगळे वळखता तूं सामको स्पश्ट उलोवपी म्हणून तुवें काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनीक तातूंत एक सामकें मोठें एलिगेशन केलें की काँग्रेस आपल्यो टिकेटी इलेक्शना वेळार विकता म्हणून आनी तुवें एक एग्जांपल दिलें की गुंडूरावान तुजे कडेन पयशे मागले म्हणून. सो कितें सी काँग्रेस विकता ते हांवच उलयना उलोवपाची गोष्ट ती वेगळी भाशेन आसता. पण तुमी स्टॅटिस्टीक काडून पळयशी ओके राहुल गांधीज ब्लू आय बॉय गिरीश चोडणकर दर एक स्टेटांनी तर इलेक्शन एनावन्स जाली जावच्या पयलो ताका पयलो ऑब्जर्वर म्हूण ताका धाडटा. पयलीं नॉर्थ इस्टाक धाडलो ओके इलेक्शना पयलीं, मागीर सावथाक पांडिचेरी आनी तामिळनाडू धाडलो, परत गोंया येयलो. आतां गोंया जो मनीस फेलियर म्हणून एज अ पार्टी अध्यक्ष पार्टी प्रेसिडेंट आपण फेल जालो म्हणून जो रिजायन राजिनामा दिवन गेलो तो मनीस ताका परत हाडटा आतां इलेक्शनां येवपाच्या पयलीं. सो हितून कितें दाखयता तेच कितें म्हणपाक सोदता तूं एक्झॅक्टली कितें म्हणपाक कितें सोदता? तूं अशें म्हणपाक सोदता की इलेक्शन जालें थंय गिरीशाक फकत पयशे कलेक्ट करपाक धाडटा अशें म्हणपाक तुका? पयशे मोडपाक सोदिना म्हणटा क्लियर कट. कित्याक 2022 जेन्ना आमी 2 वर्सां पयलीं जॉयन जाले दिल्ली जॉयन केलो म्हाका ओके गुंडूराज आनीक 2 वर्सां उपरांत जॉयन जालो म्हणटा ह्यो जॉयन काँग्रेस ओके ओके आनीक आय वॉज गिवन अ असायनमेंट इन नुवें बनावली मतदारसंघ दिलो म्हाका आनीक 2 वर्सां हांवें आमचे बनावली मतदारसंघात वार करून कॉमेस केलो. मिटींग केली सगळे चिदंबरम जावं गुंडूराव सगळे लिडर तेजे येवन आमी एक ऑर्गनायझेशन आहा ताका घेवन बरी मिटींग केली मारिया हॉलांत. सो बिकॉज आय वॉज गिवन दॅट चार्ज. but they had given you any assurance that you will get the ticket? Of course. Based on that, I was inducted there. Okay. आणि म्हाका सांगले पळय तुम्ही और तूं पयलीं काम कर तुका मागीर तुका टिकेटी मागीर पळय अशें बी कित्याक काम कर काय तुका सांगिल्लें की यू आर आवर कॅन्डिडेट when you asking काम करपा हांव कोण कालचो पयलचो पॉलिटिकान येयला ताका लागून जाता तुका आमी काल पयर पॉलिटिकान येयल्या ज्या काम करपाक थंयसर ज्या मतदारसंघान हांव 3 फावटी निवडून येयला आनी हांवें काम करपाचें थंयसर म्हाजें रिलेशनशीप ज्या मतदारसंघान कशी आहा ती म्हाका खबर आहा. सो दे हॅव गिवन यू अ क्लियर कट इंडिकेशन दॅट यू विल बी गिवन टिकेट बेनावली आनी ताका सांगून तूं सांगिल्लें तूं ऑर्गनायझेशन घट कर म्हणून. ओके हांवें 7,000 थिंगा मेंबर करून हार्ड कॉपी सारक्यो हांवें MK शेखा कडेन दिले रेकॉर्डाय करा. काँग्रेसा कडेन 7,000 मेंबर एक्टीव मेंबर खंयसरूच ना खंयचे मतदारसंघात पूण हांवें बनावली करून दिले ताका. आनीक जेन्ना म्हाका वावर कॉमेस कर म्हणलो थंयसर आय स्टार्ट बाय कॅम्पेन म्हणजे हांव फुडें काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून मागीर काँग्रेसाच्यो टिकेटी दिवच्यो आदी 2 वर्सांक तिकेटी दिवच्या टायमार
माझो फायनान्शियल स्टेटस इंता गुंडोरा आणि हे खंय मिटींग जाली तुमची ती? ही त्यांचे पाट्यार त्यांचे इलेक्शन ऑफिस ते ओपन केलेले काँग्रेसान थंयसर. खंय पणजे? हय ना मार पणजे पणजे पाट्यार. पाट्यार. आणि म्हाका थंयसर आपोवन नेलो आनी म्हाज्या सांगाता अनेक खास म्हाजो फ्रेंड आहलो. ओके. आनी ही घोशणा इंता न्हू, तुमी म्हाजे हो मनीस 15 वर्सां पॉलिटिकान आहा. ओके. तुमचें सरकार आसतना, तुमचें सरकार काँग्रेसाचें आसतना म्हाज्या घराक 4 फावटी रेडी मारल्यो. ओके. CBI लायली, इन्कम टॅक्स लायले, ED लायली, सगळी लायली. आनी तुमी म्हाका दिता आतां म्हजें फायनान्शियल स्टेटस, तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसतलें पार्टीक कितें? अरे हांवें कॉन्ट्रिब्युशन केलां मरे तुमचे पार्टीक. तुमचे तो जो मतदारसंघ आहलो तो गोट करून दिलो मरे. काम केलां. तुमी तुमचे प्रियंका गांधी आमचे आखे ग्रावंडार येयला तिका बासू भरून लोकांक धाडले. जाल्यो 7-8 बासी भरून लोकांक धाडलो. राहुल गांधी येता म्हणून आमचे तालिगांव थंयसर 8-10 बसी धाडल्यो भरून. तुमकां जाय तेन्ना आमी वावर केलो. पूण आतां म्हाका सजमना जेन्ना तुमी फायनान्शियल स्टेटस जाता आनी तुजें कितें कॉन्ट्रिब्युशन पार्टीक आसतलें, हें कितें ज्या मिकी पाशिगान पॉलिटिकान 15 रावन कोणाक बाबा आमी कोणाक जॉबांक लावपाक तसले म्हणजे तूं म्हाजी हाट व्हरपी हांव तुजी हाट व्हरपी हें केन्ना करूंक ना. हॅव दे आस्क यू दॅट सेम इतलो अमावंट तुवें आमकां दिवपाक जाय असो कितें आशिल्लें काय दिस इज जस्ट तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसतलें काय म्हणून? ना तुवें पयशे काँग्रेस पार्टीक दिवपाक जाय अशें फायनान्स पार्टी अशें म्हणलें. म्हणजे कितें तुमी कॉन्ट्रिब्यूट केलें? Okay. अरे हांवें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक तुमी पळय हे डायरेक्ट म्हाज्या सारके मनशाक जे मनीस पॉलिटिकान आहा तुमी असल्या मनशाक तिकेट दिवपाक तुमी पयशांचे वेव्हार दितात तर बारीक मनशाक तुमी पयशे दिवन हाडटले न्हू. सो एग्जाम्पल आतां तुमी पळया बाणावले तुमी हो राहुल गांधीचो ब्लू आय मॅन पण तो गिरीशाक म्हणटा. हय गिरीश म्हाका फोन करून सांगता हायकमांडान सांगला खंय सो एंड सो पासून जॉईन जाता तेजे जॉयनिंग सेरेमनीक तुमी जाय म्हणून. कोण टोनी आमी जाय म्हणून. ओके. हांवें म्हणलें बरें आहा सपोर्ट करता आसतलो न्हू. जे मनीस पॉलिटिकानसून ना तेका फाटीन जॉईन जालेले एका TMC कॅम्पेन करतले एका भितर घेता आनी ताका तिकेट दिता. अरे तुमी म्हाका सांगा खंयचे तुमी ताका परिस्थितीन तिकेट दिली आसतली? सो तूं कितें म्हणटा की टोनी कडल्यान पयशे घेवन काँग्रेसीन ताका तिकेट दिली अशें म्हणटा तूं? एक मनांतर आतां तुमी टोनी कडेन तुमी पयशे दिवन तिकेट घेतल्या टोनी म्हणटलो ना पळय ना चोर आपल्याक चोर म्हणिना न्हू. ओके. सारकें ना. आनी हे पयशे काँग्रेस पयशे घेतल्या म्हण केन्ना सांगता काँग्रेस तो पयशे घेता आमकडे मनीसूच आहा. हांवें त्या पास सांगला तुमकां वेळ येयलो म्हणटच मनशाक हाडटलो म्हणून. काल तुवें जे तुजे प्रेस कॉन्फरन्स प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तुवें तो सांगला की गुंडरावान पयशे मागिल्ले थंय कुशीन गिरीश आशिल्लो. सो गिरीशान ताजे फाटल्यान गिरीशान आनीक TV चॅनलाक इंटरव्यू दिल्लो आसा आनी तातूंत तो म्हणटा जर आपण तेन्ना जर कितें अशें कितें जाल्लें मिकी कितले 4.5 वर्सां कित्याक लागले काय म्हणटा हें सांगपाक. अरे बाबा तुमी सुचवना कित्याक 4.5 तो परत येयला म्हणून सांगचें पडलें न्हू. ना कित्याक सांगतालो आहलो तो तर परत चार्ज घेना एज अ प्रेसिडेंट म्हणून. हांव सांगना म्हाका पडून वचूंक ना सगळें बरें चलतालें. तेंचे कोण प्रेसिडेंट येयले कोण ऑफिस बेरर येयले आमकडे सांगलें बाबा यू सपोर्ट. आमी सपोर्ट केलो लोकसभेक इलेक्शन आमी जिलाक सपोर्ट केलो. बट त्या टायमार तर गिरीश येयलो हांव गिरीश आयकोना. ओके. सो गिरीश येयला म्हणूनच हांवें कालूय तें पळयलां हांवें. ओके. हो कोण कार्लोस पेरेरा स्टेटमेंट होच केला मिकी 5 वर्सां पासून खंय आहलो काय म्हणटा सांगपाक. अरे बाबा आमी वी आर इन 2026 इलेक्शन जाल्यार 2022 5 वर्सां काबार जावंक ना 4 वर्सां पासून काबार जावंक ना. पूण म्हजी म्हणणी कितें तो हिंसाता हो बाय प्रोफेशन इज अ एडवोकेट तेणे आनीक एजी आहलो काँग्रेसाचो हो सारको आहलो जाल्यार न्हू काँग्रेसाचो सारको आहलो जाल्यार आयज ऑपोजिशन लिडर दत्तले आहले तेका
हम्म. तसो एक पाव बीजेपी ना आनी एक पाव काँग्रेसान आनी ही परिस्थिती तेजी आहा. ओके. समजलें तुमी न्हू. तुमी आनी जो Yes. मनीस उलयता मिकीक 5 वर्सां लागली काय म्हणून, अरे इलेक्शन जाल्यार 5 वर्सां जावं ना मरे बाबा. 5 वर्सां फुडल्या वर्साक जातली काय 2027. काय मिकी तू एक म्हणटा ते पयले म्हणटात ते तू म्हणटा की मनी हॅज बीन आस्क्ड. मनी मीन्स कितें तू कॉन्ट्रिब्युशन कितें करतलो विचारलो दॅट वॉज बाय गुंडूराव नॉट बाय गिरीश. गिरीश आसलो थंयसर न्हू. ना ना बट गिरीशान मागिल्ले. गिरीशन सांगता आसा तो गिरीश कोण प्रेसिडेंट मरे. आनी ऑब्झर्वर कोण गोवा डेस्क ऑब्झर्वर कोणा काडलेलो गुंडूराव आशिल्लो. गुंडूराव. ताका सायडीक धरून इंचातो म्हणजे हेजे वोट कितें, ओके. हेजो वोट कितें तुमी म्हाका सांगा. सो ही वील नॉट डायरेक्टली तेजे ते आपयला म्हाका त्या कामाक लागून न्हू. अदरवायज देर इज नो पॉयंट टू कॉल मी इन द ऑफिस नो 1 to 1 इंचारपाकू. सो तू समजले तुमी न्हू. सो तू काल तुझं अनेक एलिगेशन आशिल्ले दॅट बिकॉज ऑफ दिस टायप ऑफ टॅक्टिक्स ऑफ काँग्रेसीचे फकत 11 जाण येवपा पावले ना अदरवायज एक अनेक 7-8 जाण आनीक चड येवपाक. सर डेफिनेटली आय गिव यू वन एक्झाम्पल. बाणावलेचे पळय मरे तुमी. बाणावले जाले आनी खंय जालें. हांव तुका पळय फुडले ते तुमी चिंतपाचें. फुडलें तुमी चिंतपाचें. ज्या मतदारसंघान आमी आसले ओके थंयसर काल आपयता आनी आयज तिकेट दिता. आनीक खंयचोय असो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आशिल्लो ताका डिनाय करून दुसऱ्याक दिवन थंय हें जाला काँग्रेस लूज जाल्या अशें कितें आशिल्लें. आमी मन धरलेले बाणावले मतदारसंघात. ओके. हांव तुका एक एक्झाम्पल दिलो बाणावलेच्या मतदारसंघाचे. बाकीचे तुमी तसले सांगतले जायते आहा आनीकूय. असली केसी जाल्या देखूनच ते फुडें पावना न्हू. ओके. आतां तुमी म्हाका सांगा एक गोश्ट तूं म्हाका सांग. जेन्ना आमी पत्रार पयले फेसबुकाचेर पयले ताका परत अपॉयंट केला म्हणून पार्टीचो अध्यक्ष. तेणे चार्जीस घेवंक ना. तेणे स्टेटमेंट केलो आमी कोणें 40 मतदारसंघान कॅन्डिडेट रेडी आहा म्हणून. अरे तुमी 4 वर्सां हांगासर आसूंक ना मरे. तुमी नॉर्थ इस्टाक सावथाक तुमी चार्ज घेवन आहले. तुका कशें कळलें हिंगा 40 रेडी आहा म्हणून. तुवें लॉबी करून दवरलेली आहा. म्हाका खबर आहा लॉबी करून दवरलेली आहा म्हणून. आनी म्हाका खबर ही आहा 5-5 करोड रेडी घेवन आहा म्हणून टिकेटी घेवपाक. ती खबर आहा म्हाका. सो म्हाका एक सांग. ताणें काल म्हणला काल परत तुवें तो इंटरव्यू आयकलाय आसतलो. तुजे कडेन कितें प्रूफ आहा काय म्हणटा हें करपाक. प्रूफ हाडून दाखय म्हणटा आपूण जायन एक सांग म्हाका तुमी हे क्वेश्चन विचारता न्हू. चोर कोणाक आपूण चोर म्हणून सांगता. प्रूफ करपाक खंयच्या कोर्टान व्हरपाक जावं खंय व्हरपाचो सोडून वयता म्हणून. अरे तेणे सोडून वयता म्हणून तो सोडून गेलो न्हू. इज अ फेलियर म्हणून. वाय ही वॉज फेलियर टेल मी. वाय ही वॉज फेलियर. तुम्ही म्हाका सांगा गेले ते पावटी जो हो मनीस गेले ते पावटी लोकसभेक इलेक्शन जालें लोकसभेचे सावथाचे सीट मागतालो. हेच्या पयलीं नॉर्थाक तुका मातशें पॉलिटिकली मातशें पालसूय कळना बाबा आपण खंय बसल्या कितें जातलें खंय कितें केलें कशें जातलें. अशें बी कितें आसा बिकॉज ऑफ तुका दिसता की गिरीशाक लागून लास्ट टायम तुका बाणावले टिकेट मेळूंक ना. ताका लागून तूं परत राग बी काडटा जे एलिगेशन्स करून. पळय एलिगेशन करपाचें आहा न्हू. आमी पयले करचेले आहले एलिगेशन. देर इज नो क्वेश्चन ना एलिगेशन अशें करपाक. ओके. पूण सत्य आहा तें उलोवपाचें आनी हांव सदांच सत्य उलोवन येयलेलो. ओके. कोण आनी कोण क्यू कांव करतात ते सोडून दी खबरो. समजलें. म्हाजें पॉलिटिक्स हांव स्ट्रेट. ओके. सगळें समजलें. हांव एक लिपोवन एक दाखोवपाक वचलो न्हू आनी हांव दुसऱ्याक लागून उलोवपी मनीस न्हू. हांव म्हाजेच तुका एक्झाम्पल दिला. समजलें न्हू. हांवें तुका एक म्हाजोच एक्झाम्पल दिला. आनी तिका राग काडपाकू तुमी म्हाका सांगा म्हाका कितें काँग्रेसाचें कितें जाय म्हाका कितें तिकेट मागता हांव. मागतालो न्हू टिकेट पयलीं खंयची इन 2022 टिकेट मागतालो न्ही तूं. तेन्ना दिवं ना न्हू. हांवें आतां गिरीश येवच्या पयल्या पासून हांवें स्टेटमेंट केला मरे. तुमी आसलेले मरे प्रेसाक बाबा म्हाका तिकेट गेल्यार पासून नाका म्हणून म्हाका. हो फॉर्म्युला म्हाका खबर आसली असलें चलपाचें आहा म्हणून म्हाका उगड आसा 2 म्हयने पयले ओके काँग्रेसाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसले सावियो सिल्वाक सांगलें हांवें बाबा तुमचो प्रेसिडेंट चेंज जाता म्हणून पत्ते कलेक्शनाक येवपाचें आहा म्हणून 2 म्हयन्या पयलीं सांगलें. आनी हे खूंय आमी कोणाच्या वेल्ली कोणाच्या म्हाजे क्लोज फ्रेंड अमेरिकाक आसतना म्हाजे फ्रेंड तेजे चलयेचे
चल्याचे रोस आशिल्लो थिंगा म्हाका मेवलो आनी हांवें ताका सांगलें ना रे मिकी म्हणला सांगला आमकां कांय ना चेंजीस कांय जावचें ना म्हणलें याद धर म्हणलें हांव तुका सांगता हें जायना फुडें न्हू ताका फोन मारून सांगलेलें बरें तुका म्हणून सी आय एम टेलिंग यू वी हॅव अ कॉमन फ्रेंड्स इन दॅट लॉबी ही लॉबीन कित्याक चल्ला न्हू कित्याक चलपाचें आहा तें म्हाका खबर आहा न्हू आनी त्या पासून पयलेच स्टेटमेंट काडलेलें हांव अशें जातलें म्हणून हांव जाणा आशिल्लो म्हाका कसलीच हरकत नाशिल्ली कोण मामीत पाडकार आसतना हो स्टेटमेंट काडपाक पूण तयारी जाली अशें आहा म्हण तयारी जाल्या उपरांत हांवें स्टेटमेंट केलो म्हाका काँग्रेसाची तिकेट दिल्यार पासून नाका म्हणून कित्याक म्हाज्या फुडलें कितें जातलें तें पयल्यान दिसता पळय. सो तूं 2020 जेन्ना हें करतालो ट्राय करतालो थ्रू कोणाचो गेल्लो तूं इट थ्रू मिस्टर वाद्रा हेड कॉन्टॅक्टेड देर आर फ्यू ऑफ देम रिक्वेस्ट मी तर कोणे आशिल्ले So it was request to you or it's a willingness of yours? नो इट इज सी दॅट पॉयंट ऑफ टायम जे कॉमन तुका आतां सांगलें ते भशेन ते कॉमन मनीस आसले ते म्हणून मिकी अशें आहा तुजे बद्दल तूं यो सगळे एकठांय करया बरें म्हणलें. आतां म्हाका फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स काँग्रेसाचे भितर सरप केन्नाच हांव काँग्रेसाक भितर सरूंक ना सी एट द पॉयंट ऑफ टायम आमी सरकार बीजेपीचे टॉपल केल्या उपरांत 2004 मनोहर पर्रीकाराचो म्हाका काँग्रेसान कशे त्रास केले म्हाका खबर आहा न्हू म्हाका सर्व दिता म्हण सांगलो ते मार्गरेट आल्वा आसले तेन्ना म्हाका सर्व दिता म्हणून हांव जाणा सर्व नाका म्हाका कुपान दाखयलें पुरो म्हणून एमी ना कुपां ना कांय ना म्हाका फकत त्रास केले. ह्या सरकारान काँग्रेस आयज म्हजी परिस्थिती अशी आयज पासून 15 वर्सां जाली म्हाका रेड मारून म्हाजें सगळें सीज केलेलें आहा आयज पासून न्हू तेजी जबाबदारी कोण न्हू काँग्रेस न्हू काँग्रेस सत्तेर आसूंक ना डबल इंजीन आसूंक ना. सो तुका त्रास चड कोण बीजेपीन दिलो काय काँग्रेसीन दिलो? बीजेपीन म्हाका हे 2010 सान त्रास केले ते तेणीच केले न्हू काँग्रेसान केले न्हू. स्टील मागीर वाय यू सपोर्टिंग दॅट इन साऊथ गोवा? It is not because I am suffering. It is people of Goa was suffering. There are the religious leader who convinced me. आमी त्रास जाता आमच्या कॅथलिक मायनॉरिटी लोकांक त्रास जाता. I was convinced. समजलें तुमी न्हू आनी हांवें डिसिजन घेतलें आनी सपोर्ट केलो 2004 आमी रिजायन जाले आमी जंप मारूंक ना. आय रिजायन अँड वेंट बॅक टू द पब्लीक वोटर्स म्हाका परत लोकांनी निवडून काडलो. यू हॅव टू डू दॅट तुम्ही 5 जाण काढले रिजायन जाल्या शिवाय तुझ्यान जावचेच नाशिल्लें दॅट वॉज कॉमन हे आशिल्लें न्ही आमचें तशेंच करपाक जाय आशिल्लें तुका तशेंच करपाक जाय आशिल्लें. तुमी वेगळें कितें केलें ना तुज्यान अशेंच हे जावन कंटिन्यू करपाक जालें तशें काय जालें तुका तें करपाकच जाय आशिल्लें म्हणून रिजायन जालो तूं. if there was time was permit we could do it that आनीक ऑर्गनायज करूंक शकताले न्हू. त्या टायमाक कितें जालें तो कोणाक नागडे केले दोग जाणांक नागडे केले म्हूण गाय करचें पडलें आमकां. कोणाचे पोर्टफोलियो स्ट्रीप केलो कोणाक आनीक चेअरमॅन आहली ती काडली आनीक आमचे कोण कॅथलीक पाद्री बामळ पळय आपल्या कॅथलीक आमच्या कॅथलिकाक त्रास केले अशें जालें तशें जालें बरें आयकलें केलें पस्ताव ना तुमकां जाय न्हू केले उपरांत हांवें मागीर पस्तायलें त्रास म्हाका केले परत म्हाकाच केले. हांव तुका सांग चिदंबरम वॉज फायनान्स मिनिस्टर ओके युपीए सरकारान म्हाका ह्या सरकारान सुरक्षा दिलेली आहा गोंयांत मंत्री हांव 25 पुलीस येता सकाळचे 5 वरांचेर रेड मारता. म्हणजे तेन्ना तूं यू आर इन कॅबिनेट ऑफ विच गव्हर्नमेंट? काँग्रेस दिगंबर कामत न्हू. तू मंत्री आसतना तुजे येवन इडीन रेड मारली इडीन मारली सीबीआय मारली कंटिन्यू मारली न्हू. तेन्नाय डबल इंजीन आशिल्लें काँग्रेसय डबल इंजीन आशिल्लें हांगा काँग्रेस थंय काँग्रेस आशिल्लें तरी आसून मारली कित्याक लागून पण तुमी आतां म्हाका सांगचें मरे कित्याक लागून मारली ती. बिकॉज आय हॅड वन कन्व्हेन्शन इन बेतालबाती सुमार 40,000 लोकांक घेवन हांवें कन्व्हेन्शन केलें कोणाचें एनसीपीचे बिकॉज आय एम एनसीपी आमी एनसीपीन आहा म्हणून आमी कन्व्हेन्शन केलें तांकां जोर सुटलो म्हणजे मिकी मुवमेंट करता लायल्यो रेडी भितर उडयलो हाडूच
तूं म्हाका सांग त्या टायमार दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी असेंब्लीन तेणें एक स्टेटमेंट केलो. हांव तुका परत याद करता. आपल्या कडेन क्लिंचिंग एविडन्स आहा म्हणून म्हाजे वयर समजलें. Yeah. हांवें ताका सांगलें तूं भायर सरले उपरांत हांव विधानसभेन येयलो, सेशन चलतालें, विधानसभा चलताली, तेन्ना सांगलें यू प्रूफ तुजे कडेन क्लिंचिंग एविडन्स आहा म्हणून दाखय, हांव रिजायन जावन वयता ना तूं स्टेप डावन गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर. मिकी एकूच म्हाका जस्ट फॉर क्लॅरिफिकेशना खातीर एट दॅट टायम होम मिनिस्टर पोर्टफोलियो आशिल्लो आमचे सोंपिल्ले सर्गेस्त रवी नायकांचे हय. कडेन. सो इट इज बिकॉज ऑफ दिगंबराक लागून तुका हे जालें रवी नायक देवो क्लब तितून चर्चिल आलेमांव आशिल्लो, तितून रवी नायकाक यूज केलो चर्चिल आनी दिगंबरान, आनी तितून आलेख सिकेर आशिल्लो. कित्याक आलेख सिकेराक त्रास जातले नुवें रावता म्हणून. तो सिंपल इक्वेशन तें समजलें तुमी. ते कोणाकूय सगळ्याकूच खबर आहा, गोंयाभर खबर आहा. ना पूण एक म्हाका एक सांग, वेन Alex Sikora is a minister from Congress, he is representing Nuve. You are NCP काय हो आशिल्लो तो आमदार, तूं बाणावले साकून आशिल्लो, यू बोथ वर इन द कोएलिशन. तरी आसतना तुका नुव्या वचून ताज्या हातूंत भितर हे करप ना. एक कोएलिशन जो हे आसता की ते आमगे धर्म म्हणटा ताज्या अगेन्स्ट अशें. आय फेल्ट इट my right to cast my vote for myself. That point of time delimitation जालें आनी बेतलबाती नुव्या मतदारसंघात पडले. इट वॉज इन बेनावली. ओके. सो नुव्या मतदारसंघात पडले. सो हांवें म्हटलें म्हाका सगळो लोक म्हणलो की तूं हांगासर बस नुवें. Alex Sikora आसलो तो म्हणलो रायतो ताका हें पडटा खंय पडटा ताका थंयसर बसून दी. ओके. सो इट इज हीज डिसिजन. म्हाजें कॉन्शियन्स कितें म्हणटा हांव थंयसर बसलो आनी जिखोवन दाखयलें. समजलें तुमी न्हू. 14,500 वोटां काडलीं तेन्ना हांवें. सो तूं म्हणटा की तूं सरकारा आसतना बसून इट वॉज अ सिस्टमॅटीक ट्रॅप टू यू. मागीर 2014 परत म्हाका रेड मारली इन्कम टॅक्सान. आनी तूं म्हणटा ती केस जाली, ती तुका पोर्टफोलियो तुजो स्ट्रीप आउट केलो, मागीर तुका बिजेरीक घालो, आमच्या नादिया केस. इन दॅट केस लास्ट निमाणे कडेन इवन दे हॅव चार्जशीट फायल जावप ना तांचेर. जावना. तें तूं समजूंक जाय बाबा हे केसीक दमच ना. क्लिंचिंग एविडन्स आहा ते एविडन्सूय ना मुख्यमंत्री आहले देन कांय ना. सो तुमी म्हाका सांग म्हाका हे हॅरेसमेंट न्हू कितें केलें काँग्रेसान तो सोडून दी. इतलें आसतना तूं परत काँग्रेसीक जॉईन जावपाक सोदतालो. तुवें लास्ट टायम तूं म्हणटा आपणे साऊथ गोवा म्हाका सपोर्ट केलो. हे कित्याक लागून तुमी हे पळोवंक जाय. इट इज वॉज आय वॉज गिवन अंडरस्टँडींग बाबा हे सगळे पयलीं आशिल्ले काँग्रेसाचे हे दुर्दशा करून गेले ते आतां ना. तुका त्रास जावचे ना, तुका काय प्रॉब्लेम आहा तुमी या, ते तुका त्रास केले ते गेले. इट वॉज गिवन दॅट अंडरस्टँडींग टू मी. आनी हांव समजलो बाय होम आतां कोण नवे कोण आहले ते आनी आमचे ते फ्रेंड सर्कल तितून कॉमन फ्रेंड आहले ते यो म्हणलो कोण ना. ओके. बट तेंची ती शिस्त आहा ती अजून तशीच आहा, चेंजीस जायना. म्हाका एक आतां तूं उलयला म्हणटा तुतल्यान आतां सद्या काँग्रेसीची हांगा दुर्दशा जाल्या गोंयांत. इट इज बिकॉज ऑफ द तांचे ऑर्गनायझेशन सारकें ना, लिडर्स सारके ना. लिडर्स सारके ना म्हणजे तेंचें ऑर्गनायझेशन. तूं म्हणटा वोटर्स आसात, वोटर्स आर विलिंग टू गो अगेन्स्ट बीजेपी, बट काँग्रेसीच्यान तो जो कितें आहा तो काडपाक जायना. म्हाका हांव तुका एक सांगू ते एक काँग्रेस कितें समजता ज्या मतदारसंघान दुसरी खंयच्या पक्षाची कोण तिकेट घेवपाक वचना. समजलें. ज्या मतदारसंघांनी दिसता तांकां बाबा वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे तेंची वोट कटरी आहा म्हणून त्या पासून ते सीट घेवप, पयशे दिवन तिकेट घेवप, नाजाल्यार कोणाक तिकेट घेवपाची गरज आहा, कोणाक गरज. समजलें तुमी न्हू. सो हे काँग्रेस म्हणटा ते न्हू जे दर एक मतदारसंघांनी तेंची कटरी आहा ती वोट बँक आहा तेचो मिसयूज करता. समजलें. आनी मिसयूज करून त्या लोकांचे नांवान तिकेटी विकून पयशे उठावप हें चल्लां. पार्टेक काय आनी कोणाक? त्या पार्टेक न्हू जाल्यार कोणाक कशें एकूच मनशाक परत परत कित्याक धाडटले? हांव म्हणटा पार्टेक वतात ते इंडिव्हिज्युअलाक वतात. पार्टेक कितले वयता आनी इंडिव्हिज्युअल आपल्याक कितले धरता ते हांव त्या हिसाब हांव काय उलयना. पूण हांव इतलेंच उलयतां जे सारके मनांतले
काँग्रेस वोटर आहा तेंचो मिसयूज जाता. त्या वोटाचो मिसयूज जावप आनी ज्या ज्या मतदारसंघात ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वोट बँक आहा म्हणून कोणाक तिकेट जिखोवप त्या म्हणजे जो लोक तिकेट कोणा इलेक्शना टायमार कितें घालता तांकां कितें दिता तें वेगळीच. पूण ज्या मतदारसंघांनी थोडो वोट बँक आहा तो काँग्रेसाचो तो मिसयूज करप तेंच्या नांवान तिकेटी घेवन पयशे करप हें आतां हें चल्लेलें आहा. सो मिकी आतां तुज्या हाजेर येवया. ह्यो काल तुजो हेजेर तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तातूंत भितर तूं म्हणटा की सम रिजनल फ्रंट करून ही इलेक्शन आतां मुखार वचपाक जाय. सो रिजनल विदाउट काँग्रेस भायर दवरून एक भायर दवरून जावपाक शकता हो रिजनल पळय. फ्रंट म्हणटा तो. सी एक मनान धर आमी एक पार्टयेक द वे इज थिंग्स गोईंग टुडे कळ्ळें तुका वेगळे वेगळे पक्ष आहा ते ह्या निमण्या वेळार ऑर्गनायझेशन चेंज करप पार्टी भितर फ्रिक्शन आसप आनी एक पार्टयेन 3-4 ग्रुप जावप म्हणटा युनिटी तुका दिसना. समजलें तुमी न्हू. इधर तुमी फुटल्या रावा सेपरेट रावा कोण आहा ते एकठांय जावन बाबा एक बरो एक थर्ड फ्रंट करया. आतां थर्ड फ्रंट जातलो कसो जर सगळेच जर तूं म्हणटा हे आमचे आरजी वेगळे आसा कोण गोवा फॉरवर्ड वेगळी गेली बाकीचे आनी थर्ड फ्रंट जातलो कसो. आतां म्हाजो एक मागणी आहा हांवें मागणी केल्या ते कोण्यान तुमी कशे आहा ते तुमी फुडें सरा आनी भासाभास करा न्हू. भासाभास केल्ल्या बगर कांय कळना न्हू. भासाभास करपाक जाय. हांवें एक सांगला बाबा थर्ड फ्रंट करूया म्हणून हांव फुडें सरलो. थर्ड फ्रंटाक जर विजय सरदेसाय आनी आरजे आयले आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दॅट. सी चर्चा जावपाक जाय न्हू. वी हॅव टू हॅव अ डायलॉग. कशें करया आमचो मिनिमम प्रोग्राम कशें बसोवया तें उलोवपाक आतांच उलोवपाचें. काँग्रेसी कुशीन दवरपाचें आनी बाकीचे सगळे काँग्रेसाचें कुशीन म्हणून काँग्रेसाक येवता येवं दी दे कॅनॉट डिक्टेट टू आज. ओके दुसऱ्या पक्षाक ते कोण आहा 3 आमदार मरे तेका इले ते एक्सपोर्ट करता आमदार करता एक्सपोर्ट करता आमदार करता एक्सपोर्ट करता. तुमी पळया मरे तुमी स्टॅटिस्टिक काडून पळया मरे जेन्ना हो कोण ब्लू आय बॉय राहुल गांधीचो तो आतां 2019-2022 ताणें 18 जाण एक्सपोर्ट केले मरे बीजेपीक. तो आमदार तो हें आलो मरे प्रेसिडेंट. ब्लेमिंग हिम ताणें एक्सपोर्ट केल्या म्हणून. इट इज नॉट हीज ड्युटी एज अ प्रेसिडेंट. तेणें तेजे सारके तेज्या आमदारांचेर नोट दवरपाचो गरज आसली. हो मनीस न्हू तो ताका तिकेटी दिल्या तेन्ना सगळ्या देवळांनी हुर्सा कडेन हुंयच्या हे कडेन सुपत घेवपाक गेलेले ते हो न्हू तो. मिकी तुवें युजीडीप सोडून बीजेपीक गेलो मागीर तेच हे करपाक आतां तूं गेलो म्हणून तुगेलो पार्टी प्रेसिडेंट जेन्ना हो आशिल्लो आमचो जर्सन आशिल्लो कॅन वी ब्लेम जर्सन. एक सांग म्हाका सोडून गेलो तेन्ना तुमी एक म्हाका सांगा जेन्ना आमी युजीटीपीन आशिल्ले आमी वचोंक ना आमी सपोर्ट केलेलो. वी फॉट अगेन्स्ट हू. नो यू जॉइन बीजेपी. वेट आमी सपोर्ट केलो पयलो उगडास एक पयले मनान धरा. ओके आमी सपोर्ट केलो बीजेपीक सपोर्ट केलो कित्याक वी फॉट अगेन्स्ट काँग्रेस. ज्या मतदारसंघांनी आमी निवडून येयले ज्या मतदारसंघांनी काँग्रेस आशिल्ले तुमी म्हाका सांग वी फॉट अगेन्स्ट द काँग्रेस कॅन्डिडेट आनी मागीर फाटल्या दर आमी काल ताका कावो पेंट मारला आनी दुसऱ्या दिसा वचून ताका सांगपाचें ना हो दवो आहलो आमी कावो केलो म्हणून शेम न्हू. आनी देरफॉर आय डीड नॉट सपोर्ट काँग्रेस. ओके वी सपोर्टेड आउटसाइड सपोर्ट फॉर बीजेपी. ना तितून कितें जालें आमी आहले 3 जाण आमदार. ओके पार्टीचे 2 जाण आमदार एकल्यान डिसिजन केलें मर्ज जावपाक कोणाकूड बीजेपी. आमच्यान कितें करूंक जाता कांय करूंक जायना न्हू. नाव when point of time when आमी भायर सरकार उडयतना म्हाका कसली गरज आसली बीजेपीन एक 24 hours पासून जॉइन जायनासतना उडोवपाक. तुमी सांगा म्हाका कसली गरज आशिल्ली. कोणाक गार्ड्स आसले. might be at that time you are politically immature sir. इमॅच्युअर आसलो जाल्यार बराबर 5 जाणांक घेवन भायर सरता नासलो. ओके तुमी म्हाका सांगलो तुमी आमच्या बारार भायर जातले रिजायन जातले. ओके कित्याक तुमी तसो राव जाल्यार तूं हाल्या आमकां कॅट करतलो. तूं आतां आपयताय आमकां
आमकां तूं आपयताय, आमी जॉईन जालेले आहा, ओके या तूं आमकां आपयताय नाल्यार तूं कर, तूं यो आमकां जॉईन जाव आनी आमच्या बराबर तूं रिजायन जाव. आय केप्ट माय वर्ड ओके and within 24 hours I made point, I resigned and toppled the government. सो या मिकी दॅट इज सगळे आहा ते इट इज अ पास्ट स्टोरी. कितें जालें तें पास्ट That was past story. आता यू हॅव announced that you will again contest Yes, from Banawali. yes, Your wife is contesting from Nowhere. yes. सो तुका दिसता एक कितें आसा जाण तूं नाही म्हणल्यार तूं आतां हातूंतल्यान आमदार नासल्यार 10 वर्स जालीं. 2 इलेक्शन, एक इलेक्शनाक हे जालो तो डिफीट जालो, दुसरें इलेक्शन तुगेलें जावूंक ना 2022 म्हळ्यार लास्ट सगळें. 2017 साकून आज बसून यू आर नॉट आमदार. सो हे 10 वर्सां म्हणजे इट्स अ लॉंग गॅप. तूं मान्य करता तूं. आनी ह्या बॉक्सिंगेक जेन्ना हे आसता देंवता तेन्ना एक पयलींचो जो हे आसता पळय एन्थुजियाजम ऑर दॅट हे इवन कितलो हेवी वेट जाल्यार पसून तूं मातसो फ्रेजायल आसपाक जाय. यू शूड बी एक्टीव. सो हे 10 वर्साच्या हातूंत भितर मिकी तोच मिकी परत येतलोच दिसता तुका. Sushant, see, circumstances have changed. ओके You got my point. See, you talk about that fighting and politically, see, दोन गोष्टी असता. एक Yeah. फिजिकली मनीस Okay. असता आणि एक बरो एक शिकोप असता. ते दोन गोष्टी असता. सी, ज्या मतदारसंघांनी आम्ही पिड्डार झाले काय हरकत ना, लोकांनी डिसिजन घेतले, कोणाकूय जाल्यार जिखून काडलो. आय शूड नॉट हॅरॅस दॅट पर्सन. ओके, वी शूड गिव देम अ टायम टू प्रूफ. ओके, अँड दॅट वॉट आय हॅड डन. आय डी नॉट हॅरॅस कोण एका कोण तो अलेक्स सिकेराक हांवें म्हणूंक ना काय करूंक ना काय करूंक ना काय करूंक ना म्हणून. डेव्हलपमेंटाक लागून गेलेले बीजेपीच्या सरकारान काय करूंक ना म्हणून हांवें म्हणूंक ना. हांव शांत रावलो. ओके हांवें तर प्रेशरायज केलेलो काय करूंक ना काय करूंक ना. तो घोडे जोरान कितें करतलो आहलो सांगतलो आहलो पयला आपणें हें केलां तें केलां म्हणून शांत रावलो. ओके टायम दिलो ताका सुसेगत असो. वेन टायम काम ओके हांव आतां तोंड उलुकतें करूंक लागलो. सो यू बाबा आतां दाखोवया म्हाका तेणें काम कितें केलां तें दाखोवया. सो काय करूंक ना. तुगेलो टायम आयला म्हणटा तूं. टायम आयलो. लोकांनी डिफरन्सीस पळयला. बाबा मिकी आसतना बारीक बारीक सुविधा दी मेवतले. म्हज्या पर्सांतले पयशे काडून आमी सुविधा दिताले. सरकाराचे न्हू, म्हाजे पर्सनल दितालो. त्यो कंटिन्यू तरी करीत उरलेले जाल्यार लोक म्हणटलो आहलो कितें बाबा असो रे तो कोण आलेक्स सिकेर आसो कोण वेन्सी आसो आमकां कितें करपाचो तो करता मिकी. तुका हांव एक लास्ट आतां क्वेश्चन विचारता. तूं बाणावले आमदार पयलींचो हय आनी बाणावलेकाराक एक संवय आहा म्हणल्यार पोलिटिशन बाणेवाल लोकां न्ही पोलिटिशन जे कोण आमदार आहा तांकां आपूण रावता 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 म्हणून भिवप आनी मागीर कुशीत सरप तसले बी तुगे. No. I decided, see, last time what was such circumstances was changed and I have to contest in Nowhere. Now I made my point very clear. I'm pleading with my voters from my Banawali constituency as well as Nowhere constituency. We decided, it was people, my hardcore worker said, okay, Mickey, we want madam to contest in Nowhere. You already decided to go there because I have my well-wishers who've been there, my bonding with my workers. I have no enemies. I have good well-wishers. बरे चिंतपी बरे आनी आमी ताज्या इतलीं वर्सां बरे भाशेन पोवता. तुवें सांगलां न्हू 10 वर्सां तुजो काय ना म्हणजे 10 वर्सां हांव दाखोवंक ना कितें करता तो. पूण म्हाजें ऑफिस उक्तें आहा. हांव म्हज्या कास मनीस आहा ताका मेवता कितें करपाचें करता. तुजें अंडरग्राउंड काम सगळें चालू आहा. I will tell you now. Okay. Give me 1 week's time. And I will show that I have 20 constituencies in the block ready. Okay. 20 constituencies. माझो फेस व्हॅल्यूचेर आमी थोड्या भागांनी थोड्या मतदारसंघांनी जावं सावथाक एक्स्ट्रीम सावथ एक्स्ट्रीम नॉर्थ त्या लोकांनी म्हाका पळोवंक ना. म्हाजो मिकी पाशिको तेमी फकत पत्रांचेर पळयलां टीव्हीर पळयलां पूण कास पळोवंक ना. समजलें. म्हाजे बरे मागपी जेन्ना आमी आमदार आशिल्ले मंत्री आशिल्ले 15 वर्सां हांव हो कोणाचो तो कोणाचो म्हणून बारीक समाजाक सगळो आख्खो गोंयाभर पावलेलो. त्या लोकांक खात्री आहा मिकीची. मिकी फाल्यां पॉलिटिकान येयत जाल्यार इट इज नॉट ओन्ली नोव्हेर एंड बेनावली, इट इज गोइंग टू गो अक्रॉस गोवा. आनीक हांव तुका आनीक 2 विकां दी म्हाका. हांव
20 ब्लॉक्स हाडून दवरता तुज्या फुडल्यान, दाखयता, एक बरें कन्व्हिन्सिंग करता, एक 20 ब्लॉक्स घेवन आनीक म्हयन्या बरोबर आनीक 20 ब्लॉक्स दवरता. तुम्ही पळयतले गोंया आमी हे पावटी कसले रेव्होल्युशन करता पळय. ओके. सो ह्या हाजेर आमी ही आमची भासाभास थांबयतात. एक मिकीक हांव रायट फ्रॉम आतां एक दीस म्हाका एक 25 वर्सां जाता मिकीक हांव वळखता. सो मिकीचें एक आसा, मिकी मातसो रफ दिसू, पूण मिकी जें कितें करता तें आमी केन्नाय म्हणटात तातूंत भितर काळिजय आसता आनी तकलीय आसता. सो मिकी तुजें म्हाका एक बरें दिसता की तुका जर कितेंय हें केलें, तूं यू आर नॉट टेकिंग इट एज अ, तुका अशें मना लावून घेना तूं. कित्याक करून Yeah. वचपाक जाय? वी आर ऑल फ्रेंड, Yeah. वी आर ऑल ह्युमन बींग. Yeah. आमी दुसऱ्या करता म्हणून आमी करूंक फावना न्हू. हय. आमी चर्चा करपाक जाय न्हू. कशें तूं म्हाका सारकें. तरी वास दिसले, तुका कितें वास दिसले, भासाभास करून काबार जावपाक जाय अशें म्हाजें सो मत. मिकीचो होच स्वभाव म्हणजे सगळ्यां भितर एक कनेक्ट जावपाक जाय. तर ह्याच मिकीच्या ह्या स्वभावाक लागून जे सगळें इवन मिकी जेन्ना मंत्री आसतालो तेन्ना तो मंत्री असो दिसनाशिल्लो. खंय जर खंयच्याय रेस्टॉरंटाक गेलो जाल्यार ताजे बरोबर जे कोण आसताले ते पयल्यार मिकी अरे हो मंत्री काय म्हणपाचे लोकांक पाळी येताली. सो हो मिकी, आनी मिकी म्हणटा की आपूण आतां परत देंवला आनी तितलेच सारके ताकदीन देंवला. एक गजाल की मिकीन जेन्ना चर्चिलाच्या अगेन्स्ट इलेक्शन लडयले तेन्नाय मिकीक असोच एकदां आमी बसून तुका अंडर एस्टिमेट केला. मिकी आनी चर्चिला उडोवपाक शकतलो काय म्हण, बट यू हॅव शोन दॅट. इट वॉज Yeah. नॉट अ कोइन्सिडन्स. Yeah. हांव एक पार्टी जिखून आमी 4 पार्टी ना जिखले. ना ना हांव फर्स्ट टाइम म्हणटलो. It was given. I am thankful to आमचे बनाले मतदारसंघ Yeah. बनालकारांक ते म्हाका प्लॅटफॉर्म दिले सो आनी गोंयभर ओळख मेवली लोकांक. माझी कॅपॅसिटी कितें आनी माझे एडमिनिस्ट्रेशन कितें हे बनावलेच्या लोकांक म्हाका एक सो ऑपॉर्च्युनिटी. ह्याच हाजेर आमी आमची भासाभास थांबयतात. मिकी देव बरें करूं. आनीक थँक्यू. आमी रावल्यात कित्याक पॉलिटिक्स म्हणटा जे आमचे जर्नलिस्ट आहात हांगेलो जर एक श्वास जर कितें आसलें आमगेलो हे जाल्यार तो ऑक्सिजन इज अ पॉलिटिक्स जाल्यार आमचे जर्नलिजमूय वयना. सो आमी रावल्यात, तूं कितें करता तें पळयता म्हण. थँक्यू सो मच. देव बरें सो करूं. देव बरें करूं. तुम्ही आनी- म्हाका आपयले Yeah. आनी म्हजी काळजांतली भावना आहा ती सगळ्या गोंयभर लोकांक पावोवपाक. सो परत एकदा देव बरें करूं. आनी आमची सगळे पळोवप्यात हांगा देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. थँक्यू.